प्रितीच्या भावान भयणीनो, आयज आमी आतांच वाचलां जेजू जायतीं विजमितां करता, जेजू जायते सगळ्या लोकांक बरें करता आनी आमकां आयज जायते तरेचे स्वभाव दिसती पडटात. हांगा डिफरंट टायप ऑफ एटिट्यूड आमकां दिसती पडटात. एक म्हणल्यार लोक जेजूची विजमितां पळोवन, जेजू केल्लें हें मिलाग्र पळोवन अजाप जातात आनी ताचेर भावार्थ दवरूंक लागतात. दुसरे लोक म्हणटात हो देंवचाराच्याच नांवान देंवचार काडटा. आनी तिसरे म्हणल्यार हो लोक स्वर्गा एक कुणाय ताचे लागीं मागूंक लागतात. तांणी पळयलां पूण तरी आसतना लोक देवाचें विजमीत पळोवंक विसरतात. मोगाच्या भावान भयणीनो, आयचीं दोनूय वचपां आमकां उगडास करता की आमी देवाचें उतर, देवाचें विजमितां जीं आमच्या जिवितांत केल्यांत तांचेर आमी भावार्थ दवरून, तांचेर आमी बोरमोसन दवरून आमी मुखार वचूंक गरजेचें म्हूण आयचीं वाचपां आमकां आपयतात. आमी पळयत जाल्यार आयच्या स्तोत्रांतूय पळयत जाल्यार स्तोत्र म्हणटा, तुमचीं काळजां धारून करूं नाकात. हे स्तोत्राची म्हायती म्हणल्यार मोइजेसान कांय जाणांक ताच्या इस्रायलाच्या भावांक दोग जाणां करून ते देवान निर्मिल्ले ते गांवांत पळोवंक धाडलेले स्पायज कशे. आनी जेन्ना ते परतून येतात ते मोइजेसाक आनी इस्रायलाक सांगतात की थंय व्हड मनीस आसात, तांकां आमी कशें फुडें करतलो काय. आनी ते धाडलेले तांचे मदीं दोग जाण आसात, ते म्हणल्यार तातूंतलो एकलो म्हणल्यार जोशुआ, तो म्हणटा हे सगळो वेळ देव आमच्या सांगाता आसा, देवान आमची राखण केल्ली आसा आनी आमी देवाचेरच भावार्थ दवरून त्या निर्मलल्या देसान आमी पावल मारूंक गरजेचें. आनी मोगाच्या भावान भयणीनो, ती जोशुआची आयकुचे सुवातेर मोइजेसूय आयकना आसतना ती देवाक त्या दुसऱ्यांचे आयकतात आनी ताका लागून देव मोइजेसाक देखून त्या देसांत जे ताणें तांकां सांगलेलें प्रॉमिस्ड लँड तितून तो वचोंक देखून पावना. तितून वयता म्हणल्यार तोच हो जोशुआ. मोगाच्या भावान भयणीनो, जेन्ना देवान आमच्या जिवितांत जायतीं विजमितां केलीं, जेन्ना आमच्या जिवितांत जायतें बरें हाडलां, तें आमी कांयच पळयनासतना आमी जायते फावटी वायट आहा तेंच पळयतात. आयचे शुभ वर्तमानांत पळयत जाल्यार जेजू एक बरें विजमीत करता, एक बरी करणी करता, पूण ती बरी करणी पळोवचे सुवातेर ते बरे करणीचे वायट पळयतात. आनी आमच्या जिवितांत जायते असले परिस्थिती येयल्यात तेन्ना आमी आमच्या भावाचे भयणीचें जी बरीं करतात तांचें पळोवन आमच्या जिवितांत जायतीं नाटकां येयल्या आनी आमी जाता ते भाशेन आमचें कारण वापरिनासतना आमी कितें उलयतात. तर मोगाच्या भावान भयणीनो, ह्या आमी प्राचीन काळांत आसतना आनी हे कुरपेच्या नांवान आमी करता आसतना देवा लागीं तीच करपा मागुया. आमी देवाच्या उतराक कान दिवंक, देवाच्या उतराक पाळो दिवंक, देवाचें उतर आमच्या जिवितांत लावन घेवंक आनी त्याच उतरा खाल आमी चलूंक, हेंच करपा आमी देवा लागीं मागुया.